सांग जोहां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 15 ओल 1-8 पर्यंत। हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप थोटा माली। म्हजे थंय आसून पोल दिनासलेलो हर एक पंटो तो कातरून घालता आनी पोल दिता तो हर एक पंटो चड पोल ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता। तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरां मारिपात येदोलस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात। तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो। जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत पोल दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी पोल दिवंक शकनात। वय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावला तो येदिश्ट पोल दिता, कित्याक म्हजे वेने तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावा नासलेल्यांक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो। तसले सुके पांटे हारयतात आनी उज्यांत घालून लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें। तुमी येतेश्ट पोल दिवन म्हजे शिष्य म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता। देवाचे उतर हे तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें। आमेन, आमेन, आमेन।